नमस्कार. 25चे अखिल भारतीय कोंकणी संमेलन हाजे अध्यक्षा श्रीमती हेमा नायक आजी आमने संगत हांगा स्टुडियोंत आसा. तांकां नमस्कार सांगता. हे कार्यक्रमाक स्वागत सांग. नमस्कार तुमकांय. हांगेर एक सान परिचय तुमगेल मुखार दवरच्याक म्हाका संतोष दिसता. हांणी कोंकणी भाशेचे एक पडलीशें आसचे गोवा राज्याची साहित्य अकादमीचे पुरस्कार विजेता साहित्यकार ती. अप्रुपाय प्रकाशन म्हणलेले एक प्रकाशक संस्थे मुखेन हांगेले साहित्य हांणी प्रकाशाक हाडत आसा ते. हेमा दुमटकर हे हांगेले फुडली नांव जावन आसा. कोंकणीचे नामादीक साहित्यकार श्री पुंडलीक नायक हांगेली पत्नी जतरी हेमा नायक म्हणलेले नांवान हांणी फामाद जालेले आसा. अर्थशास्त्राची पदवी हांगेल म्हाऱ्यांतू घालून घेतला. नायशी 1973 कोलकातांतू चल्लेले एक महिळा संमेलनाक गेली नंतर थंयचे साहित्य आयकून स्फूर्ती पावन कोंकणीतू महिळा संवेदनाचे साहित्य हांणी बरयिल्लें आसा. समाजांतू पुरुष प्रधान एक व्यवस्थेचे एक विरूप एक कुरूप दाखोवचे खातीर हांणी मस्त साहित्यांतू प्रयत्न केला. हांगेले एक ध्वनी महिला मुखेलपण येवचे खातीर साहित्यांत जावो खंयचे क्षेत्रांत जावो एक स्त्रीन मुखेलपण घेवका ताका सरकारान आनी समाजान प्रोत्साहन दिवका म्हणलेले हांगेल ध्वनी फूड तुकून हांणी सांगून येयले जावन आसा. गोवांतू कोंकणी भाशे खातीर जाल्लेले चळवळी 1985 गोवा राज्य निर्माण पर्यंत चल्ले. त्या संदर्भेंतू श्रीमती हेमा नायक हांणी ह्या चळवळेंतू भाग घेतिल्लो आसा. 2015 इसवी वेळारी आनी एक पटी इगेल ताळो मस्त आयकूंक पडलो. त्या म्हळ्यारी बायल मनशां वयरी जावचे अन्याय अत्याचार हाका सरकारान निर्बंध करका, बायल मनशाक प्रोटेक्शन दिवका, तांकां एक समाजांतू स्थानमान दिवचे खातीर सरकारान मुखार येवका म्हणल्यार हांगेली एक ध्वनी अपास आमकां एक महिला चळवळीगार ती ह्या रुपारी हांणी आयकसिल्लेलो आसा. सान काणी, नीळगता, कादंबरी, अणकार साहित्य आनी कोंकणी चळवळ हे इतल्यांतू हांगेल नांव आमकां तात्त वळखूंक पडटा. अप्रूप औद, लॉगआउट आनी भोगदंड हांगेले कादंबरी जावन आसा ती. निर्बला, निमाणे संस्कार, दुर्गावतार हे हांगेले नांवां पाविल्ले ल्हान काणयो. हांगेले अणकार साहित्यांतू आमी पळयल्यार चड जावन जीवन वृत्तांत मेळटा ते. तांतू PS रमणी हांणी बरयिल्ले ऑटोबायोग्राफी तातखाना हाजे कोंकणी अणकार, बालचंद्र मुंगेकर हांगेले ऑटोबायोग्राफी कोंकणीक अणकार केलेले, नरेंद्र जाधव हांगेले एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा कोंकणीक ट्रान्सलेट केलेले, तशीच काली कथा वया बायपास म्हणलेले अलका सारोगी हांगेले एक पुस्तक कोंकणीक ट्रान्सलेट केलेले, तशीच गोवा द डॉटर्स स्टोरी म्हणलेले मरिया अरोरा कौटो हांगेले पुस्तक कोंकणीक अणकार केलेले. हांगेल अणकार साहित्याचे थोडे उदाहरण जावन आसा ती. हांकां TMA पाय बेस्ट बुक अवॉर्ड भोगदंड म्हणलेले एक कादंबरीक मेळ्ळा. 2013 इसवेंतू साहित्य अकादमी ट्रान्सलेशन प्रायज हांकां काळी कथा ते कोंकणीक ट्रान्सलेशन केलेलेक मेळ्ळा. तशी चित्रांगी पत्रांतू हांणी बरयिल्ले कोंकणी साहित्या खातीर हांकां कथा जर्नल अवॉर्ड असले साबार अवॉर्ड्स गुर्तू हांकां दिल्लेले आसा. हे सर्व क्षेत्रांतू काम करून आजी 25चे अखिल भारतीय कोंकणी संमेलन हाजे अध्यक्षा जावन आशिल्ली हेमा नायक विश्व कोंकणीचे लायव्ह स्टुडियोंतू आजी आमकां उलोवचें मेळ्ळेलें आसा. हांगेले एक सान हांगेलो एक सान भासाभास करचे खातीर म्हाका संतोष दिसता आसा.
आमी थोडेचे तुमगेले हे साहित्यीक जिवना विशीं तुमगेले विचार कशे आसा म्हूण आमी कळून घेवचे खातीर एक सान भास आमी हांगा मांडून हाडला. हांतू भितर पयल्यान पयलें हांव तुमी एक भायल मनशाले मुखेलपण, तांगेलें एक अंतसत्व, तांगेली एक शक्ती ह्या विशयांत उलोवन आयले तुमगे साहित्या भितर. तांगेलें मुखेलपण जन कशी घेता, तांणी कशी ते ओपून घेता ते ह्या विशयांत तुमी मस्त जिज्ञासा केल्या. साहित्य क्षेत्रांत भायल मनशाले एक स्ट्रगल कसलें, तुमी त्या क्षेत्रा वयर येवन एक साधकी, तुमकां साहित्य क्षेत्रांत भायल मनशाले एक अस्मिताय आस करूंक तिणें कशी पुरा स्ट्रगल करपा पडटा म्हणजे सांगता. तेजे खरें पळोवपाक गेल्यार आमी वेगवेगळ्या प्रांतांतली हातूंतली आसूं, आयज तुमची सुद्दां भास जी व्हडल्यानी आसा ती आमकां आवडटा. अशे तरेची ज्यो लोकसाहित्यान ज्यो रचना आसात ज्यो आमकां सापडटात आनी त्यो आमी संकलन करून दवरतात, त्या लोकसाहित्याच्यो रचनाकार पयलीं बायल मनीस, मौखीक साहित्य. मौखीक साहित्य. पूण आनी त्यो कश्यो आयल्यो, त्यो भुरग्याक आळयतना, भुरग्यांक न्हिदयतना, ललई म्हणटना आनी स्वताचे आत्मा म्हणजे स्वता कितें भोगता, स्वताचें कितें दुख्खां आसा, स्वताचे कितें वेदना आसा त्यो तांणी त्या हातूंतल्यान मांडल्यो. तातूंत त्यो फुगड्यो येतात, धालो येतात, माणे येतात आनी हातूंतल्यान ह्यो रचना घडल्यो. आतां तांचीं नांवां कोण घेता, कोण घेना. आनी ते तांच्या ओठाचेर घोळत 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 ते आयचे तरणाटे पिळगेक मेरेन पावल्या. हाजो अर्थ ह्यो रचनाकार बायलो आनी तांच्या साहित्यान हे सगळें आयलां. हे सगळे तांचे जे कितें कश्ट त्रास आसात ते फुगड्यो घालतना, धालो म्हणटना त्यो गातात. त्या खातीर ते सांडितना, वाटितना, हय, आनी ते सगळ्या समाजांत आयल्या, गोंयांत आयल्या, कर्नाटकांत आयल्या, सगळे. आनी त्यो प्रत्येक भाशेंतल्यान आनी प्रत्येक शैलींतल्यान म्हणटा आसतना त्यो इतल्यो सुंदर दिसता. म्हणजे व्हड लायनी म्हणल्यार हांवें पळय, व्हड लायनी ओड लावपी अशे तरेची त्यो रचना आसता. म्हणून हांव पयलें क्रेडीट ह्या बायलांक दिता. आतां बायल मनशान केलेलें साहित्याक रांदचे कुडाचें रांदपाक साहित्य म्हूण पयलें, जाल्यार जागतीक मट्टार अनेक बायल मनशेक अनेक देशांत तशें दुसऱ्याक साहित्य वाचितल्यांक पावची शक्ती हे साहित्याक आसा. तुमी मस्त महिला संवेदनाचें साहित्य बरयलें आसा. तुमकां खंयचे रितीचें लग्ना फुडें आनी लग्ना नंतर म्हणल्यार तुमगेले जीवन संगाती वरेन एक नावादीक बरोवपी आसात. तुमकां कशी ते एक फुलून आयलें तुमगेलें व्यक्तित्व? पयलीं कितें आसा, पयलीं बायल मनीस एक खोस म्हणून बरयताले. ताणें बरयलां, हांवें बरोवपाक जाय, आपली प्रसिद्धी मेळची म्हणून. मागीर तिका तातूंतलो अर्थ कळटा, आपूण जें कितें बरयता ताका अर्थ आसा म्हणून ती त्या नदरेंतल्यान तें साहित्य रचपाक लागली. ते फक्त प्रसिद्धी खातीर न्हय, पूण तरी त्या हातूंतल्यान बायल मनशेन कितें तरी बदल जावपाक जाय आनी समाजाचेर ताचो प्रभाव पडपाक जाय. बायल मनीस कितले त्रास काडटा हें त्या कथेंतल्या पात्रांतल्यान कळपाक जाय समाजाक. म्हणून ती पात्रांची रचना करपाक, रचना म्हणजे कितें आर्टिफिशल न्ही, तर हय त्या बायले कडेन संवाद सादून ताका हे करून म्हणजे आत्मसात करून, म्हणजे आपूण ती व्यक्ती जावन ते साहित्य तो लेखक बरोवपाक लागलो. त्या वेळार ते साहित्य जिवें जावपाक लागलें. अशे तरेचें साहित्य पयलीं इतले तरेचें जायनाशिल्लें की बायलांच्यो वेदना त्यो प्रकट जायनाशिल्ल्यो. आयज त्यो बायलेच्यो रचना, वेदना, बायलेच्यो संवेदना, बायलेच्यो भावना बरे तरेन प्रकट जाता. म्हणून तें साहित्य वाचनूय जाता आनी बायलेकी आवडटा आनी बायली म्हणजे ते बरें दिसता की आपणें एका बायलेचें दर्शन समाजा मुखार दवरलें म्हणून. आनी अशे तरेन ही साहित्याची बायलांची प्रगती जायत गेली. आतां तुमी म्हणटा तें बरोबर की तिजो वेळ रांदपाक वता, म्हणजे जेवणाक करपाक वता, बाकीचे भुरग्याचे कश्ट काडपाक वता, पूण ते सुद्दां साहित्यांत येवपाक जाय आनी ते ती अनुभवता. आनी ह्या नदरेंतल्यान हांव एक म्हत्वाचें सांगता आनी खूब फावटी हांवें तें एक्सप्लेन केलां की बायलेक जे अनुभव आसा, अनुभव प्राप्त जीवन अनुभव आसा ते हांव कंपेर करिना, पूण ते दादल्याक येवचे नात हें म्हजें मत. म्हणजे देखूच दिवपाची जाल्यार आमी जी बायलेक जी प्रेग्नन्सी येता ती 9 म्हयने पोटांत आपल्या भुरग्याक वाडयता आनी मागीर ती तिजी डिलिव्हरी जाता
तितले पर्यंत जे न्हू ते 2 वर्सांचो जो काळ आसता तिजो लग्ना उपरांत तुमी लग्ना उपरांत म्हळ्यार जो काळ आसता तो बायल तेचे जे अनुभव आसा तातूंतल्यान ते अनुभव वेगळे ते सांगल्यार कळपाचें न्ही, ते फक्त अनुभवांतल्यान येता. आनी ही बायल लेखिका जी आसता ती समर्थपणान ती मांडूंक शकता. हो एक फरक आसा. आनी बायल त्या नदरेंतल्यान समर्थ सक्षम अशें हांव म्हणटा. आता 1973 ते तुम्ही बेंगॉलान तू एक पटी बायल मनशाले एक संमेलनाक गेले थंय तुकोन स्फूर्ती पावन महिला साहित्य रचन केलें म्हणून हांव तुमगे विशयान वाचितान पळयलां. तेन्ना एक स्टुडंट तुमी एक विद्यार्थीन तेन्ना तुकून आतां थंय तुमी खंयचे रितीचे पात्र निर्माण केला तुमच्या साहित्यात महिला एक दृश्टीन महिला खंयचे रिती बायल मनशां तुमगेले पात्र आयल्यान ती 1973 हांव पयलेच फावट अखिल भारतीय महिला अधिवेशनाक कोलकात्याक गेली. तुमी बंगालची? नाही हांव हांगाची मँगलोरची. कोलकात्याक गेली तेन्ना म्हाका अशे तरेचो अनुभव आयलो की एक गरीब म्हणजे कश्टकरी समाजाक पळयलें बायल कश्टकरी समाजांतली बायल आनी ती श्रमीक बायल पळयली. हांवें बंगालाक वतना हातून कोलकात्यान वतना अशे तरेची दर्शन पळयलें. खूब गरिबी आशिल्ली आनी बायल मनीस रस्त्यार हांवें पळयल्ली आनी जी अशिक्षीत म्हणुया गरीब म्हणुया. आनी म्हाका दिसलें की हे आमच्या साहित्यांत येवन समाजाचेर प्रभाव पडपाक जाय असो. आनी म्हाका परत हांव जेन्ना गोंयांत आयलें त्या तेन्ना म्हाका दिसलें म्हज्या समाजांत म्हज्या साहित्यांत फक्त असलीच अपर कास्ट म्हणजे अपर क्लास हाची इलायटाची पात्रां येवपाक जायना. ती आमी पळयतात सगळ्यां. पूण ही पात्रां येवन समाजाचेर प्रभाव पडपाक जाय आनी आमचो समाज सुदारपाक जाय. ही दूरदृश्टी म्हणजे मदीं आशिल्ली की समाज सुदारपाक जाय. पूण म्हज्या प्रबोधनान न्हय, ती पात्रां जिवीत करून म्हाका दाखोवपाक जाय आनी तातूंत हांवें म्हजी साहित्यीक शैली लालित्य हाडपाक जाय आनी साहित्यीक नदरेंतल्यान ती पात्रां जिवीत करून हांवें त्या कथेन जावं कादंबरीन मांडपाक जाय. म्हणजे कथा आनी कादंबरी तुमी साहित्य म्हणलें म्हणून सांगता. कथा आनी कादंबरी म्हणजे तसो सादो विशय न्हय. म्हणजे आमी जें कितें दिसना दोळ्यांनी वाचकाक जें दोळ्यांनी दिसना तें दाखोवपाक जाय आनी तें बायलच करपाक शकता. आनी बायलेचे हे ज्यो वेदना हे आसता ती तातूंत म्हज्या पात्रांतल्यान येवपाक जाय. हें जेन्ना म्हाका दिसलें तेन्ना हांव बायल हें म्हजें मुखेल पात्र जालें आनी तिका म्हजें सहानुभूतीक मेळटली अशें हांवें थरयलें. त्या म्हजें लेखन जावपाक जाय. तशी एक कथा साहित्य जेव्हा कादंबरी हांतू भितर बायल मनशाले एक पात्र म्हणल्यार काही की मूल्य आशिल्ले हाता धरून मांचेर हाण दाखयले जनाक तसो लेख अभिव्यक्ती करून म्हाका हें जालें. तातूंतल्यान एक हें जालें म्हणजे प्रश्नचिन्ह अशें न्ही पूण दिसलें कांय प्रमाणांत बायलेक स्वताक दिसलें की आपणें फुडें सरपाक जाय, आपूण दादल्या बरोबर वचपाक जाय, आपणें शिकपाक जाय, आपणें आपल्या पांयार उबें रावपाक जाय, आपल्या स्वाभिमान आसपाक जाय, आपल्याचो अस्तित्वाचो. आपलें अस्तित्व वेगळें, त्या अस्तित्वाचो स्वाभिमान आपणें अभिव्यक्त जावपाक जाय. जशें ह्या लेखिकेन बरयलां ह्या लेखकान बरयलां तशे तरेचे पात्र हांवूय आसा. आपूण म्हज्या पांयार उबें रावतलें आनी हांव ह्या समाजांत दाखयतलें आपूण कोण आसा म्हणून. अशी एक निर्भय तरेची भुमिका म्हज्या पात्रांतल्यान येवपाक लागली. एक निर्बला म्हूण एक कथा तुमी बरयली मस्त फामाद जाल्या मस्त कडेन पब्लिशन जाल्या. आतां तुमगे सगळे साहित्या भितर खंयचे पात्र तुमकां मस्त समाधान दिलेलें क्लोज टू लायफ म्हणटात जिवना लागीं जाल्यार पात्र खंयचे उडगास येतले. समाज पळय आसा न्ही समाज बदलत रावता. आतां म्हजो 50 वर्सां फाटलो काळ तसो ना. समाज बदललो म्हणजे हे प्रमाण काळ बदलता हें म्हणटा सगळें बदलता. आज ती परिस्थिती बंगालाक आमकां दिश्टी पडची ना, कोलकात्याक दिश्टी पडची ना, तेन्ना आशिल्ली तशी म्हणजे 1973 आशिल्ली तशी आतां दिसची ना. खूब बदलला म्हणटकच तसो प्रकारचो तो समाज आतां ना. म्हणटकच तुमी म्हणटा कितें म्हणटलें which character you have created is given you lot of satisfaction. नित्य जीवनांत सत्य जीवनांत आशिल्ले पात्र जना दाखयला म्हणल्यार समाधान तुमकां. म्हाका म्हणजे सगळ्या सुतूंतले एकान एक पात्र समर्थक ते समर्थता हें पयलीं कितें जातालें पयलीं आतां तशें हांव मांडटालें म्हणजे हांवें सोडून दिल्लें वाचकांक.
पूण आतां म्हाका हांव अशे तरेन विचार करता की हें पात्र अशे तरेन जिवे टटटटीत जावपाक जाय की ताका पॉझिटिव्हिटी येवपाक जाय. पयलीं म्हणजे कांय अशें हें म्हज्या हांवें पळयलें जाल्यार नेगेटिव्हिटी येताली, हांव ती सोडून दितालें. कोण आत्महत्या करता, कोण आनी कितें करता, बट ना, ती आत्महत्या करची ना. आज बायल आत्महत्या करची ना, आयज खंयच्यान उडी मारची ना, खंयच्यान हें करचें ना, जावं रडची ना, कितें करचें ना. आज बायल सक्षम जाल्या, ती आपल्या पांयार उबी रावतली आनी समाजाक दाखयतली आपूण केपेबल आसा म्हणून. आज म्हणजे हातून कथांनी कादंबरीनी त्या तरेची निर्बळा पती जावची ना, जल्माक येवची ना. निर्बळेची सबळा जातली आयज, आनी सबळा जावन ती दाखयतली समाजाक कोण सबळा. निर्बळा तेन्ना जाल्ली कारण थंय बायलांचेर अत्याचार जाताले, बलात्कार जाताले, ह्यो गजाली आजूय घडटात, ना अशें न्ही. पूण आज ती तशी दुबळी जावची ना, आयज ती सबळा जातली. तेच पात्र म्हणजे भोगदंड कादंबरी जेन्ना म्हणजे जाली निर्माण, हय खूब पुरस्कार, साहित्य अकादमीचो मेळ्ळो, सगळ्यांक खूब जाणांचो पुरस्कार मेळ्ळो, खूब संस्थाचो. पूण तातूंतलें जें पात्र आसा तें पात्र म्हाका सांगता, समाजा मुखार जें पात्र येता तें सांगता की हांव दुबळी न्हय, हांवूय गेलें. म्हणजे ती घोवाकच बुद्द शिकयता की घोव भायर वता पयशांचे जोडीक, ती हांगा उरता. ती बायल सांगता की ना, तूं गेलो न्ही, तूं तुजे पयशांच्या हाजे खातीर गेलो, म्हाका जाय तशी वागतली. अशे तरेची परिस्थिती बायल पात्रां आयज म्हजे कडल्यान निर्माण जाता. ती मागीर कोणाक आवडो ना आवडो ती प्रश्न ना, पूण ती सत्य परिस्थिती, सत्य घटना समाजा मुखार दवरची, मांडपाचो हांवें प्रयत्न केला. तशी निर्बळा आयज मेळची ना बायल, अशे तरेचो हांव यत्न करता म्हजे पयल्यान. आता एक काल आयला डिजिटल तंत्रज्ञान ಗೊತ್ತಸ್ ಕಾಮ ಬಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಮकां ಗೊತ್ತಸ್ल्यावर चिकी मातशी आसा ती मुखार वचचें न्ही आनी तांकां मस्त सपोर्ट जावंक लागला आनी आतां साहित्य रचना करतले बायल मनशांक तंत्रज्ञानांत कसो उण्यापण आसा. हाऊ कॅन दे ब्रिज दीस, कशी ताणें मुखार येवं ह्या कालांत म्हळ्यार तुमकां आमगेल्या यंग रायटर्सांक आनी बायल मनशांक तुमगेले संदेश कशी मुखार येता? तुमी म्हणटात ती गजाल खरी, पूण तातूंत आज प्रगती घडत आसा. आयज 5 वर्सां फाटलो काळ आयज उरना. आयज चले आनी चलयो तितलेच बरोबरीन डिजिटल हातून वावुरतात, डिजिटल इतले फास्ट ती करता. आनी चल्या बरोबर सुद्दां हांव सांगता तुमकां की चलयो फास्ट काम करतात ह्या डिजिटलांतून, माध्यमाच्या हें आशिल्लें म्हणजे फाटीं आशिल्ल्यो त्यो, पूण तांकां आयज पटना की ताचे शिवाय पर्याय ना. आतां कांयच हे फाटल्यान वचपाक शकना, टॅक्नॉलॉजी फाटल्यान वचचें ना, टॅक्नॉलॉजी फुडें वचत रावतली. आमी ताका एडजस्ट जावपाक जाय तांचे बरोबर, आनी ती आयज त्या नदरेंतल्यान केपेबल आसा म्हणजे फुडें वचपाची. हें म्हाका मान्य ना, म्हणजे हे हाचे ताणें मात केला, म्हणजे फुडें गेल्या, बायलो फुडें गेल्या. आज म्हणजे हांव सुद्दां आयज डायरेक्ट टायप मारता हाचेर, पयलीं तें मॅन्युअल पळयतालें पळय. आयज म्हाका जर विचार आयलो, म्हणजे विचार तकलेन सामको शिजलो, हांव डायरेक्ट मोबायलार ना हाचेर कंप्युटराचेर हें करता, परत आनी कॉपी बीन काडपाचें. ताजेर म्हाका तें मेळटा न्ही, कितलें सोंपें जाता डिजिटलान, हें म्हाकाय पटलां न्ही. ताका त्या पद्दतीन आमी विचार करतात. तुम्ही विद्यार्थी जावन आशिल्ले दिसतूनय कोंकणी चळवळ तांतूंत तुमी भाग घेतिल्ले आसा. कोंकणी चळवळीत तुमगेलो अनुभव तुमकां कोण ते पाठिबळ दिल्ले, तुमी कशी तातूंत भाग घेतले म्हणलें? कोंकणी तातूंतले अनुभव खूब आसा. म्हणजे 1973 म्हणलें पळय, त्या वर्सा साकून सुद्दां दर्या आयज पर्यंत हांव कोंकणी हातून आसा. म्हणजे एका निश्ठेन एका आनी वावरत आसा. आनी हेजेर आमची साहित्य अकादमीची मान्यता कोंकणीक मेळप, कोंकणी राजभास घटक राज्य मेळप, हे सगळें. आनी 8व्या परिशदेन, संविधानाच्या 8व्या परिशदेन आमची कोंकणी पावप, ते व्हडले जैत एका फाटोफाट मेळत गेली. आनी ती ही एक मोठी चळवळ आशिल्ली ह्या हातूंतली, कोंकणींतली. आनी हे सगळे हातून वावरान हांव आसा. म्हणजे भुरगेपणां त्या आयज पर्यंतच्या हातून म्हणजे सतत वावर अशें म्हणना, हांव तांचे बरोबर हांव वावरत आयलां. आनी तांचे हाचो सगळो परिणाम म्हणजे संस्कार म्हणया, कोंकणी कडेन कशें आमी निश्ठेन रावूंक जाय, हे सगळें हे म्हजेर हांवें केल्लें आसा. आनी ताका लागून आयज म्हाका दिसता की हाज्या फुडें वचून हांव सांगता की आज
म्हजी जरी एज जाली जालें न्ही मॅच्युरिटी जाली हे जाली तर आतां म्हाका दिसता की हें आतां फुडली पिळगी चलयतली. हांव इतलें पॉझिटीव थिंकींग हातून आसा की हे आतां जें कितें कार्य आसा तें कंटिन्युअस प्रोसेस आमचो आनी चळवळ केन्ना सोंपना. चळवळीक एक खूब फाटे आसतात आनी ती एक फाटे मात ते टायम हांगा मेरेन पावल्या. आतां ते तरणाट्या कडेन पावपाची वेळ आयल्या आनी तरणाटे त्या बाबतींत सक्षम आसात. आयजचे आमचे ते जर हातून साहित्य संमेलना पळयत जाल्यार सगळे खूब तरणाटे न्ही. आतां न्ही कोंकणी विशयाक आयल्यार कोंकणी वाचूचेंच उलोवचेंच एक चळवळ जाता. हय ते दॅट्स कॉन्ट्रिब्युशन आमी दिवचें जाल्यार कोंकणीक वाचूचें. पूण एक गजाल जाता की कोंकणीक लागून कितले फायदे मेळटा तोय गोश्ट जाल्या. कोंकणी शाळांनी पावली महाविद्यालयांनी पावली संस्था जाली इतल्यो आनीक साहित्यिकांक पुरस्कार मेळटात मागीर तांकां वेगवेगळे साहित्य अकादमीचे प्रोग्राम तांकां मेळटा. मागीर बाकीचे जे सरकारी संस्था जितले बाकीच्या 8व्या वळेरेन जितल्यो भाशा आसा तांकां जें मेळटा तें कोंकणीक मेळटा. म्हणजे कोंकणी खंयच्याच हातून फाटीं उरना आनी जर मेळना जाल्यार आमकां अधिकार आसा मागपाचें की आपल्या भाशेक कित्याक मेळना म्हणून आनी तें दिवपाक तांकां राजा जाय की दिवपूच जाय आमकां आमचे भाशेक कोंकणीक अशी एक कंपल्शन आसा. तो एक मोठो फायदो कोंकणीक आसा. म्हणजे तुमी तशें तरी म्हळें की कोंकणी उलोवपाची हें जालें पूण हेंवूय तांकां पटलां. जांकां पटलां ते ह्या मार्गान गेल्या. जांकां पटूना तेणी जो मार्ग सोडला दुसरो मार्ग गेला तांकां दिसता की आरे खंय पावले पळय आनी आमी खंय पावले. हो एक अभिमान स्वाभिमान आमच्या मदीं आसा कोंकणी उलोवप्या मदीं कोंकणी चळवळीत आशिल्ल्या. कोंकणी अणकार साहित्यांत तुम्ही सवार काम केलां. एक ऑटोबायोग्राफी ट्रान्सलेशन करच्यांत उबारलेलो हात आसलो. अशें अणकार साहित्या बगे अट्रॅक्शन कशें आयलें ताजे खातीर तुमी कसो नमन्यात तयार करून घेतली म्हळ्यार इंग्लिशांत एक प्रभुत्व घेवची. हाव डीड यू गेट इन टू ट्रान्सलेशन? हें खरें म्हणल्यार वाचनांतल्यान येता. म्हणजे हांव जेन्ना कोंकणी वाचपाक लागलें बाकीचे इतर भाशाच्यो कादंबरी वाचपाक लागलें तेन्ना म्हाका दिसपाक लागलें की हें आमचे हातून भाशेन ना आनी आमकां तें जाय. आनी म्हाका सुद्दां एवॉर्ड मेळ्ळा तेचर पुरस्काराची जी पुस्तकां घेत न्ही कलिकता वाया बायपास आमची अलका सरा बेगीन तिवूय बंगाची आनी ताणी ताचे कादंबरीक म्हाका पुरस्कार मेळ्ळा. ट्रान्सलेट केलें अनुवाद करपाचें आनी तांच्यो कादंबरी कलिकता वाया कलिकता वाया बायपास सुंदर कादंबरी आसा. मागीर तिणे पयर एक म्हाका नवी कादंबरी हाडून दिली की मी अनुवाद कर म्हणून आनी तिवूय ती बरी आसा सुंदर. तुमकां बेंगालाचें कनेक्शन कशें? बंगालाक खूब एट्रॅक्शन म्हाका तुमी तुमकां सांगलें 1973 पसून हांव थंय तांचे कडेन एट्रॅक्ट जाल्या म्हणून. म्हाका सांगपाचें म्हणल्यार आमचे हे कार्ल मार्क्साची हे प्रिय मार्क्सिस्ट समाजवादी. हय म्हणजे तो ज्या पद्दतीन ते हें करता तांचे जे थॉट्स विचार ताचे कडेन म्हजो खूब बेंगालान जिवीत आसता. हय आनी ताचे कडेन म्हजो हें आसा म्हणजे हांव हें केलां आनी ताका लागून म्हणजे बंगाला कडेन हें चड आसा गोड चड आसा की तांच्या लोकांक ते. आनी कालिकता विशय सांगताले. कालिकता ट्रान्सलेशन वाया बायपास ट्रान्सलेशन म्हाका वेगळेंच दिसलें. म्हणजे हे आमचे म्हजें घर म्हजें गांव म्हजें हे इतले पुरतो प्रांत हो म्हजो हें म्हजेंपण सोडून आमी एक विस्तृत जग आमचे कडेन आसा. एक देश आसा आमचो एक भारत देश आसा. भारत देशांत वेगवेगळे पक्ष आसा राजकीय आसा आनी वेगवेगळे कडेन आर्थीक राजकीय सामाजीक सांस्कृतीक सगळें वेगळें वेगळें वातावरण आसा. पूण आमी सगळे एक कितलें जालें तरी आमी एक आमी मनीस म्हणून जर एक येवपा जाय जाल्यार हे सगळे संस्कार हे जे सगळे संस्कृती आसा जी एकी कडेन येवपा जाय जाल्यार कशी येतली ती म्हज्या पुस्तकांतल्यान येतली म्हणजे कोंकणी पुस्तकांतल्यान येतली बंगाली पुस्तकांतल्यान येतली हिंदींतल्यान येतली. अशा विविध भाशांनी जेन्ना हांवें त्यो कादंबरी हे केल्यो वाचल्यो म्हणजे त्यो हिंदींतल्यान येता किंवा हातूंतल्यान पूण तांचे जे लोकल जें आसा न्ही तें इतलें सुंदर आसता आनी त्या ट्रान्सलेट अनुवाद करतना सुद्दां बरें दिसता मजा कशी येता. म्हणजे अरे हें आमचें तें आमचें होळी उत्सव ते असो मनयता आमचो असो मनयता
आनी हे जर आमी सगळें एकी कडेन हाडलें म्हज्या भाशेन हांवें तें ट्रान्सलेट करून हाडलें जाल्यार तें अती बरें जातलें अशें दिसलें. तेन्ना म्हाका दिसलें की हें ट्रान्सलेशन जावपाकूच जाय म्हणून. आनी अणकाराक तितलें म्हत्व दिना आयज. त्यांना कष्ट तें चड आसा. हय म्हणल्यार सांस्कृतीक भाशा सांस्कृतीक पुरा तांचो आमी समजून घेवपाक पडटा. हय म्हणटकच तें म्हाका दिसलें की हें येवपाक जाय म्हणून. मागीर आतां केन्ना आमचें खरें आमी उपकार आमी स्मरपाक जाय. साहित्य अकादमी हो वावर खूब बरे तरेन करता. साहित्य अकादमी अशे अनुवाद करपाक दिता बऱ्या बऱ्या लेखकांक. पुरस्कार जाहीर करता. म्हणून ह्या कामाचो हें बरें आयलां म्हणजे साहित्यीक अनुवादीत पुस्तकां भायल्यां बरो. आता अखिल भारतीय साहित्य संमेलन तांचे तुम्ही अध्यक्ष आहात जावन एक बायल मनीस अध्यक्ष म्हणून आमकां मस्त बरो आनी खुशी. साहित्यांत बायल मनश्यो मस्त साबार दिसतात पळोवच्याक. कित्याक म्हळ्यार तांगेले अभिव्यक्ती चड आसा, तांगेलो अनुभव चड आसा म्हणून आमी ह्या संवादा फुडें उलयल्लें आसा. जाल्यार अशें मंचेर चडचें एक व्हड स्थान मानपाक मेळचें बाऱ्या पुरूक मस्त उणें तुमकां मेळ्ळां आमकां खुशी. जाल्यार कित्याक तें उणें म्हणून तें कशें तांणी तें वेर डीड दे फेल फोर फ्रंट येवच्याक मुखार येवच्याक येदूर येवच्याक वयर चडच्याक केन्ना तांणी फेल जातात ह्या विशयांत म्हणून म्हाका कळना. आमची एक परंपरा आशिल्ली आदली पासून पितृसत्ताक ती आजून वचूंक ना. म्हणटकच आमी कोणाकय अध्यक्ष करतना कितें करता हो जेंडर हे चड दवरता जेंडर प्रिफरन्स. ताजेर पेलतलें काय कितें ताका ती जबाबदारी जातली काय कितें बायलेचेर संवसारीक जबाबदारी ते चिंततात बायल चिंतिना. ते चिंततात ताका वयर लग्न जावपाचें आसा ती प्रेग्नंट जावपाचें आसा ते भुरग्याक खरें हो फॅक्ट. आनी हे नॉट ओन्ली इन साहित्यीक हे सगळ्या फिल्डान आसा. सर्विसेन सुद्दां आसा नोकरेन सुद्दां आसा. उच्च पदार पावतना हो विचार येताच येता प्रत्येकाच्या मनाक. म्हणटकच हो आमी कोंकणी चळवळ आनी कोंकणी ताका आडवान ना नॉट हे वेगळें ना ते आसा. म्हणून आयज मेरेनची जी साहित्य आतां साहित्य संमेलन हे 25वें पूण तरी आसतना ते कितले बायलो आसता ते तुमीच पळयात हेचेर. आनी हें कित्याक घडलें म्हणजे विचार बायले कडेन ना आसा. मोर्चान बायल आसा तुगे चळवळीन भाग आसा आंदोलनान सगळ्याक आसा. बायलो संख्येन आसा बायलो मार खावपाक आसा बायलो सगळे कडेन झुजपाक आसा. पूण अध्यक्षपदार बायल कित्याक ना हो विचार तांकां दिसना. म्हणटकच हो जो हे आसा डिफेक्ट आसा तो काडून उडोवपाक जाय आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. आमकां समानता म्हळ्यार दादल्यान करचें बायल मनशान ताळी पेटोवचें आनी दे आर चीर लिडर्स दे वॉन्ट विमेन पण तूं बरें म्हणून आमी पळोवना जेवण बीन बरें केलां तूं बरें रांदलां म्हणून तूं बरें बरयलां म्हणून म्हणपाचें सांगिल्लें. म्हणटकच हो आमचो जो दृश्टीकोन आसा ही जी वृत्ती आसा तेजेर बडी मारपाकूच जाय. आमकां कळपाक जाय की आमी खूब कमी बायलांक हें दिलां. आमी फक्त ताळी मारपाक सभागृह भरपा खातीर बायलां आपयता आनी हाजे खातीर ना. सत्य आनी निर्णय प्रक्रिया आसा पळय डिसिजन मेकींग हें आसता पळय थंय बायल नासता खंडीत. सो डिसिजन मेकींग ते करता फॉलोवर्स बायल मनशां ऑर्डर तांगेले कसो निर्धार आसा ते जावपाक जाय. आमी प्रत्येक बायल म्हणटा हें पूण हें घडटा हें आमी ना म्हणूंक शकना. कोणी एक दोन अपवाद आसत ना म्हणपाक दिस इन द फॅक्ट हो फॅक्ट आसा. आयज म्हाका हें मेळ्ळें थंय म्हाका भोव आनंद भोव भोवमानाची जाली आनी भोव उच्च पद म्हाका मेळ्ळें ताजोय म्हाका आनंद आसा खोस आसा. म्हाका फक्त इतलें दिसता की आमी सगळ्यांनी पेशन्स घालपा जाय म्हणजे सोशिकताय दाखोवपा जाय समजिकाय दाखोवपा जाय आमकां आमचो जाय तें मेळटलें. आतां चले संमेलन एस्पेशली फॉर अ लँग्वेज लायक कोंकणी संमेलन करचें अगत्य त्या विशयान तें कसं जावका संमेलनांत कालें घडका तें ताका कोंकणीचे वाडावळीक एक पुरक जाल्लेलें एटमॉस्फियर एक वातावरण संमेलनांत कशें निर्माण करयत हे विशय तुमगेले दोन विचार सांगा. हे जें आसा जी कोंकणी आमची जी परिसर जो आसा मंगळुरान आसा गोंयांत आसा महाराष्ट्रांत आसा थंयचे कडेन लिंकींग जावपाक जाय. संबंद उरपाक जाय. आमचे डिजिटल माध्यमांतल्यान उरूं येता मागीर पर्सनल हातूंतल्यान माध्यमांतल्यान उरूं येता
जावं कितें आमी मॅगझिनां काडप तातूंतल्यान जावं येता, साहित्याचें आदान प्रदान करूं येता, लिप्यांतर करूं येता. आमी जे हे आसा पळय पावच्यात एकल्या पावच्यात हय आमी नागरी लिपीन हातूंत ह्या लिपीन अदल बदल करूं येता. अशे खूब प्रयोग आसा जातूंतल्यान आमी एक संग रावपाक शकता सगळे जाण. एक लिपी, एक भास, एक देश, अशे तरेन म्हणजे एक प्रांत हातूंतल्यान आमी एकामेका कडेन संबंद दवरूंक शकता. आनी हें जावपाक जाय, हें गरजेचें. आनी परिशदेचे आतां आमी वेगवेगळे कडेन बरयता न्ही आयज सुद्दां आतां सुद्दां ह्या संमेलनाक वेगवेगळ्या हातूंतले लोक आयल्या. कोची, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक कशें आसा, केरळ, नॉर्थ इंडिया आयल्यान आनी हें कितें आसा हांगा येतकच मागीर दिसता अरे हांव त्या वर्सा आयलें आमचे मदीं अशे लोक आसा की कुटुंबाचे प्रोग्राम, वाडीक लग्न हय तशें जाता तेवूय जावपाक जाय. आमी कोणा कोणा सोयऱ्यांक आनी आतां डिजिटल माध्यमांतल्यान तें शक्य आसा. मॅसेज लिंक कनेक्शन जाता. 25चे अखिल भारतीय कोंकणी संमेलनाचे अध्यक्षा श्रीमती हेमा नायक इतले वेळो आमगे लगे साबार विशयांत कोंकणी संबंध पावयले. सुमार विशयांत आमी हांगा भासाभास केलेली आसा. आनी हे एक व्हड संमेलनांत एक समज आसलें, एक ऍप्ट म्हूण सांगता आमी तशें एक अध्यक्षाक तयार करून तांगे सुमार विचार वेदिरी आमी आयकलेलो आसा. हांकां आनी एक पाटी तुमगे सगळ्या तर्फेन अभिनंदन सांगताचे हा कार्यक्रम हांगा संपयता. नमस्कार.